पण ज्यांका आम्ही प्रादेशिक पक्ष म्हणटाले, आज तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की ह्या प्रादेशिक पक्षांनी गोंयकारांची प्रचंड निराशा केल्या. हे सामकें बरोबर आसा की ओवरऑल देर इज अ स्पेस फॉर अ रिजनल पार्टी. देर इज अ स्पेस फॉर अ रिजनल पार्टी. जर आमी ओवरऑल वोट शेअर जर काडून पळयलो जाल्यार की 2017 जेन्ना गोवा फॉरवर्ड्स आनी गोंयकार गोंयकारपणाचो नारो दिलो, प्रचंड एक्सायटमेंट तयार जालो ताच्या भोंवतणी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जाणी म्हणजे ओवरऑल पोगो बील आनी हे म्हणजे मे बी सगळ्यो गजाली तांच्यो मे बी अश्यो डिस्कस करपाच्याय हाच्या लेवलाच्यो ना on a merit, okay, but the point is that it created an excitement, so that means it has a space. ते कशी करतात हे आता फुडली 5 वर्ष पळोवची पडटले. Absolutely, but the problem with the MGP is की MGPन पार्टी वाडोवपाक अजिबात केन्ना प्रयत्न केल्लो ना. गोंयान विविध आंदोलनां जाल्या, विविध इश्यू येता, ताजेर तांचे पॉलिसी डिसिजन ना, भूमिका ना. हांव ते हे म्हणटा की आज MGP खरे खुश जातले की बाबा कोण तरी आपल्या पराभवाची एनालिसीस करता, ओके, जी हाजे पयलीं केन्ना कोणें करूच नाशिल्ली. हे चिंतलें नाशिल्लें. व्हेरी इंटरेस्टिंग. यतीश बाब, फायनल क्विकली, तुमकां दिसता प्रादेशीक पक्षांनी गोंयकारांची घोर निराशा केल्या फाटली कितलीशीच वर्सां? But I feel the experience of Goans of a regional party has not been very pleasant. कित्याक मुद्दम जर पळयत तुम्ही MG पार्टी जेन्ना बांदोडकर काकोडकर इरांतल्यान भायर आयली तेन्ना ती घसरपा लागली. UGचोय वोट शेअर घसरपा लागलो आनी तो मायग्रेट जालो टुवर्ड्स काँग्रेस आनी BJP. MGचो मायग्रेट जालो टुवर्ड्स BJP. दॅट वॉज द सर्ज ऑफ नॅशनल पार्टीज इन गोवा. मदीं मातसो एक जनता पार्टीन 1-2 सीट हाडले आनी ऑल दॅट यू कीप असायड, म्हणजे एज अ नॅशनल पार्टी. अदरवायज गोंयान खूब रिजनल पार्टी जाल्यो. सुराज पार्टी जाली, विकास पार्टी जाली, गोवा विकास पार्टी जाली, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाली. आतां ह्या फाटी रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, ताजें नांव कांय उलयना कित्याक दे आर नेसंट. एक सीट ताणें हाडलां, कॅन्डिडेट सगळ्याक घाल्ले. बट हॅविंग सेड दॅट पास्ट पार्टींचो एक्सपिरियन्स जो आसा that has not been very good. So while लोकांक दिसता की गोंय ही एक वेगळे राज्य आणि वेगळे तरेचे लोक आणि little regionalistic in its aspiration, I feel that while that aspiration may be thriving, I feel that the regional parties has not done the political justice. setup is national And has not done justice. Regional parties of the past have not done justice to the aspirations. Yes.